सांडलो आम्ही दो सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. मिसाचे सुरवातेक आमी सुरवातीची उतरां आयकल्यात. ही तेच हांव आयकलां. आयज भगवंत फ्रांसीस शावेराची देखीन उस्क्यान भरून सांडलेल्यांक सोडूंक हो विशय. तेन्ना हे मिसांत कोतकोतीत आमची प्रार्थना देवाक उबारून आमी बरोबर खुणां करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. आयज पवित्र सोबा व्हडा दोबाज्यान जेजू सोगता सोर्वांचो राजाची परब समरुमता. तशेंच 2025 ह्या सामान्य उत्सवाचें वरस मनान दवरून आयज इंदेची पवित्र सोबा ह्या उत्सवाची तयारीचो दोबाजीक उक्तावणी करता. मुणगे 2025 वर्सां जालीं जेजून ह्या संवसारान मनीस कसो जल्म घेतलो. तर जेजू राजा खरो पूण तो एक बरो गवळी कसो सांडलोल्या मेंढरांक सोदूंक गेलो. एक लेगून सांडलोलें मेंढरूं परत मेळटा तेन्ना स्वर्गार व्हड खुशालकाय भोगता म्हूण जेजू सांगतालो. सान फ्रांसीस शावेर संवसारी मान जोडपाचे आशेन सांडलो तेन्ना बायग्योत इनासा वरवीं जेजून सान फ्रांसीस शावेराक सोदलो. ताका आपलो मिशनार कसो जिखून घेतलो. आमी जण एकलीं आमच्या ओत्मीक जिवितान जायते पावटी सांडलोलीं जाल्यां. जेजू आयज आमचे सोदीक येता. तशेंच हुस्को काडून हेरां सांडलोल्यांचे सोदीक वचूंक जेजू आमकां जागयता. तशेंच हुस्को काडून हेरां सांडलोल्यांचे सोदीक वचूंक जेजू आमकां जागयता. तर हुस्क्यान भरून सांडलोल्यांक सोदूंक आमकां आयती कर म्हूण ह्या मिसाचे भेटेन मागतना 2025 ह्या उत्सवीक वर्साक आमची ओत्मीक तयारी सगल्यांक ओत्मीक वाटेन फायद्याची जावंक ह्या मिसाचे भेटेन मागुया. हे मिसाची इंतेसांवां कुडीत केले उपरांत आयज आमचो वाराद म्हणजे राईचो वद्दो भाग आयज मिसांत वांटो घेता. आमची भाव भयण आयिल्लीं आसात. यादनीक आमकां घडीत दोगांकूच येवचें पडलें हांगासर, कित्याक दुसऱ्यांक चड आनीक गरजेच्यो वस्तू आसात आयतार म्हणटूच. तेन्ना आमी सगल्यांक हे आयके देनेरी खातीर मागता आसतना आमचे खातीरूय मागुया. आनी आयचे आमकां पयले वाचपान देव हें सांगता, गोंगड्यांक मेंढरां आसात तांकां सोदूंक येता म्हूण. तुटलेल्यांक, फुटलेल्यांक, थोकलेल्यांक सोदूंक येता. आनी तिका रोखडेंच घातलेलीं आसा तीं उतरां. हो देव मोठीं आसा तांकां आनी सोरबयिल्लीं आसात तांकांय सोडिना.
बारीक घारावेतूच मागीर तुमच्यांनी नियाड करूं येता. हे सगल्यांक शेडयांक तो दवरता लागीं सोदता पूण थंय उतर घातलेलें आसा. मोठी आनी चरबयिल्लीं आसा तांकां. म्हणजे मोठी आदले तेंपार तांकां फेस्ताक वो बलिदान भेटोवंक दिताले. ही मोठी आसा तांकां, चरबयिल्लीं आसा तांकां. आमी घडये दुसऱ्या भाशेन जायते फावटी आमी चिंतता आमी दुसऱ्या सारकी न्हय. म्हणजे आमी बेबदी न्हय, लोबाडी न्हय, आमी फोटींग न्हय, आमी क्रीम करूंक ना, आमी सांडूंक ना अशें आमकां घडये दिसता. पूण देवाच्या नदरे मुखार आमी सांडलेलीं आसल्या, आमी सांडलेलीं उरल्या. आमी चिंतता आमी सारकीं आसा म्हूण मिसाक येता म्हूण. बट बेबदी काय करता तांकां आमी म्हणलां हो बरो न्हू, ती बरी न्हू, तो बरो न्हू. हे भाशेन घडये निशेध मारला, मन उगडलां आमी असले पातकाक. काडीज मन दिलगीर करून सगल्या पातकांची दूख धरुया आनी बाबार्थान आनी खोंतीन बरोबर म्हणया. हांव पातकीम सौर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीचो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो प्राण, हो म्हजो प्राण, हो म्हजो भोव व्हडो प्राण. हे पासत बागिंती सदांच सांकवान मरये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीचो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सौर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवन देवाची तुस्त करून आमी बरोबर मोहिमा म्हणया. मोहिमा देवाकून सर्गीम आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सौर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकलेच पुता सोम्या देवा देवाचे शेडी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमीन. ओगीच रावून आमचे दोर एकल्यांचें इतेसांव देवाक कुडीत करुया. आमचे याज्ञिकां खातीर मागचें. प्रार्थुया. सौर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा आमच्या दोयाळ बापा तुज्या मोगाच्या पुताक सोगट्या सर्वांचो तुवें राजा केलोय आनी ताचे वरवीं सगळीं रचना संपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुजी खोशी जाली. देखून पातकांच्या गुलामपणांतली सोडयिल्ली सगळी रचना तुजी सेवा चाकरी करूंक आमी निरंतरी तुका वाखाणूंक पावूं म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनीक राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना बसून एकदम बरी भाशेन देवाचें उतराक कान दिवया. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें सांगता, हांवूच म्हज्या हिंडाक राखतलों, आख्या हिंडाची सोद करतलों. जोली मोळी शिपडल्या शेळयांक
सोदतल्या गोवळ्या भाशेन हांवूय म्हज्या शेळयांक सोदून काडटलो. दुबरेन आनी दाट काळोखाक लागून जंय जंय त्यो सांडून गेल्यात थंय तावन हांव तांकां सोडयतलों. हांवूच म्हज्या शेळयांक चोरयतलों आनी तांकां हाड पडोश्यो करतलो. असो उलयता तो दोनी सर्वेस्पोर. सांडलोल्यांक हांव सोदतलों, दुखवलेल्यांचे गाय बांदतलो आनी ओस्कोत जाल्यार तिका गोट करतलो. मोठी आनी मजबूत आसा तिकाय राखतलो. हांव तांचो खरो गोवळी जातलो आनी तुजे म्हज्या हिंडा. असो उलयता तो दोनी सर्वेस्पोर. तुजें अशें जातलें शेळयां आनी शेळयां मदें, मेंढरां आनी बोकडां मदें हांव न्हीद करतलो. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे पोरी गावून जातलो. म्हजो गोवळी सर्वेस्पोर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गोवळी सर्वेस्पोर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचवो चोरो मेळटा थंय म्हाका दिताय आड पडूंक. शितोल व्हांवत्या उदकाशी तो म्हाका वाट दाखयता. म्हज्या निर्बोल जिवाक तो नव्यान दिता धीर घोटाय. आपल्या नांवा खातीर तो नीज मार्गान म्हाका चलयता. काळकी कोणांतूय सांडल्यार कसलोच हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कोंडे घेवन म्हजेशी उबो आसाय. म्हाका दीस रात सांबाळटाय, राखण करून धीर दिताय. म्हजे दुस्मान घुस्पतात, पळयतात, तोटाक जातात. तांचे मुखार तूं म्हाका जेवण वाडटाय रुचीचें. म्हज्या माथ्यार आनंदान दोमदोमीत तेल वारयलाय. खुशालकायेन मुरगोडटा, म्हजो कासो बोन ओत्ता. तुजी काकलूट बोलेपण दोर दिसा म्हजेर व्हांवता. ओचीत गोरान देवाच्या म्हजें तिकान सोदांकाल. बागयून पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, पूण खरेंच मरणाची न्हीद न्हिदल्यान तांचें प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनरुज्जीवन केला. कित्याक एका मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एका मनशा वरवीं मेलोल्यांतलो पुनरुज्जीवन पणूय आयलें. आनी जशें आदामा सोवे सगळीं मरतात, तशें क्रिस्ता सोवे
सगळीं पुनरुज्जीवन जातलीं पूण सगळीं कर्मां प्रमाणे आपल्या जाग्यार. पयलो प्रथम फॉल कशें क्रिस्त, मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताचीं तीं सगळीं. उपरांत सगळ्या प्रधानाचो, अधिकाऱ्याचो आनी पदव्यांचो भस्म करून तो आपले राज देवा बापाचे आदीन करतलो आनी तेन्ना सोकटाची सोपादनी. कित्याक आपल्या सगळ्या दुस्माना पांयां तोळाक मुस्ती पोरयान ताणें राजवट चलोवंक जाय. भस्म जावपाचो दुस्माना मदलो निमाणो दुस्मान म्हणल्यार मरण. जेन्ना सगळ्यो वस्तू ताचे आदीन जातल्यो तेन्ना तोच पूत आपणाची आदी सगळें केलां ताचे आदी आपणाकूच करतलो. हे पोरी देव सोकटा सोर्माचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराची नांवी येता तो सुदोय. आमच्या बापा दाविदाचे राज येता ते सुदोय. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेसून आपल्या शिसांक म्हणलें, जेन्ना मनशाचो पूत सगल्या आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या सिंहासनाचेर बसतलो आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं. आनी जसो गवळी शेळयांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता तसो तोवूय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो. शेळयांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो. तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसतल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यान येयात. संवसार रचलोल्याक तुमचे खातीर तयार केल्लें राज तुमचें दायज करून घेयात. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें. हांव ताणेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें. हांव वाडसूर कसो आयिल्लो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें. हांव विंगडो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें. पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली. बोणकुंदीत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. ते वेळार बरीं मनशां असो ताका जबाब कोत्तलीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळोवन जेवंक दिलें, ताणेल्लो पळोवन तुका पिवंक दिलें, आनी केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पळोवन आमगेर बिराड दिलें, विंगडो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें, आनी तुमी पिडेंत वो बोणकोणीत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक आयल्या. आनी राजा तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणांक
मदल्या एकल्याक जें कितें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. मागीर आपल्या दाव्याक आसलोल्यांक तो म्हणटलो, शिराप पडलोल्यानो, सैतानाक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यांत म्हजे सोरसुलीं कोड सोरून वचात. कित्याक हांव भुकेल्लो पूण तुमी म्हाका जेवंक वाडलें ना, हांव तानेल्लो पूण तुमी म्हाका पिवूंक दिलें ना, वाडसूर कसो आयिल्लो पूण तुमी म्हाका बिराड दिल्लें ना, विंगडो जाल्लो पूण तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें ना, पिडेंत बोणकोणींत पडलोलो पूण तुमी म्हजी खबर घेतली ना. त्या वेळार ही ताका जबाब कोत्तोली, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो, ताणेल्लो, वाडसुरो वो विंगडो जाल्लो, पिडेंत वो बोणकोणींत पडलोलो पळोवन तुजी चाकरी करूंक ना? तेन्ना तो तांकां जबाब दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना मदल्या एकल्याकूय जें कितें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय बी करूंक ना. आनी ही सासणाची कास्त भोगूंक आनी बरी मनशां सासणाचें जिवीत भोगूंक वेतेलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. प्रितीच्या बाबा भयणानो, सुरवातेच्या उतरांनी शॉर्ट ल्हानशी आमकां आयच्या दिसाची विशयांतल्यान समजोणी दिल्या. आनी ती म्हळ्यार पयलेच आयतार म्हणल्यार वतोता निमणो आयतार साद्या काळाचो. आनी येता तो आयतार जातलो पयलो आयतार वर्साचो. आनी तो आयतार आमी म्हणटा जेजूचे जल्माचे परबेक तायराचो आदवेंताचो पयलो आयतार वर्सांतलो. आनी हे आयताराक इग्रोजमात आख्या संवसाराक परब दवरता जेजू राजा कसो, रायाची. जेजू सगल्या संवसाराचो सगल्याचो सोगटाचो राजा तो. देखून ह्या आयताराक सगळी पवित्र सभा हो जेजूचो राय, जेजूच्या रायपणाक ह्या संवसारांत आनी जेजूचो रायपणाचो फायदो ह्या संवसारांत जिवन स्वर्गीच्या राज्यांत, देवाच्या घरांत, देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक यत्न करता. देखून आयज आमचो विशय बायगोन फ्रांसीक शावेराचे मोजतीन वो देखीन सांडलोल्यांक चो हुस्को धरून आमी सोदूंक आनी तांकां आदार दिवंक आनी तांकां लागीं काडूंक आमी वचुया. बायगोन शावेर आयलो आयकून खबर आमच्या गोंयची, इंडियाची आनी दुसरी माप मेजप कांय नासतना, व्हडली व्हडली आवियां मोटरां नासतना वड्याचेर आमकां दिवंक सांडलोल्यांक जेजूचो आदार, जेजूची कृपा बाप्तीस दिवंक इगोर्जेन भितर काडूंक ह्या राजाची भागीदार जावंक आनी सासणाच्या राज्यांत आमकां पावंक हो वावर ताणें जेजूचो केलो. बायगोंत इनास लॉयलाचे आदारान आनी ताचे देखीन आनी डायरेक्शन. जेजू राजा ओय, जेजू राजा कसलो? केन्नाच खंयचे पालासींत वो व्हडल्या घरांत, व्हडल्या बिल्डिंगांत तो रावंक ना, महाल घरांत. जेजू राजा जावनूय ताणें जल्म घेतलो गोरवाच्या गोठ्यांत. आनी जेजू राजा जावनूच तो मरूंक ना. हॉस्पिटलान बरे बरे दोतोरांची वखदां येतें घेवन तो मेलो कालवारच्या दोंगरार कुर्साच्या पलंगाचेर आपलेंच दान, आपलेंच रगत आनी आपलीच कूड आमकां भेटून सॅक्रिफायस व्हडलो. देखून फुलसन सीड आपल्या बुकांत म्हणटा
तुमकां चान्स पळ्यार तो बूक वाचात. टू टेक बर्थ फॉर क्रायस्ट इज अ क्रीब, टू डाय फॉर क्रायस्ट इज अ क्रॉस. दोंगरार वत आनी हे भाशेन तो एक्सप्लेन करता जेजूचें आख्यान जिवीत त्या बुकाचेर फुलटन सीट. आनी हे भाशेन जेजू राजा जाल्लो जाल्यार आनी जेजून सांगलां हांव राजा ह्या संवसारांतलो न्हय. हांव राजा जाल्लो जाल्यार म्हाका मारूंक वतात, फकाणां कोत्तात, वायट कोत्तात, तेन्ना म्हजे शिपाय आसले जाल्यार झुजपाचे, म्हाका मरूंक दिवपाचें न्हू. हांव राजा हेरां भाशेन चाकरी घेवंक ना, सेवा घेवंक ना, पूण हांव येयलां सेवा करूंक. आनी जेजू दाखयता आपोस्लांचे पांय धुवन. आनी आतांचो पाप साहेब वेतातूय पयलो हे जेजूची उतरां आपल्या मनान काळजांत रिगोवन वयतातूय कोणाचेच पांय धुयता. भुरग्यांचे, जाणट्याचे, जावं ती क्रिस्ती वो क्रिस्ती आनी भाशेन दाखयता. जेजू भाशेन आपुणूय आयला दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक. आनी आमचो बिशप राहुलानूय होच हेतू काडलो आपल्या ऑर्डिनेशनाक. आय केम नॉट टू बी सर्वड, not to receive the service, but I came to serve others. हांव येयलां दुसऱ्यांनी म्हाका म्हजी चाकरी सेवा चाकरी करूंक, पूण हांव बिशप जालां दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक. देखून जेजू म्हणटा हांव राजा खरो पूण काल ते कायेन. हांव राजा खरो, कोण गरीब, पिडेवंत, दुयेंत, एकसुरी वो वायट आसात, वो वायट दोशेर पावल्यान, वो मरणाक पावल्यान, वो दुयेंत पिडेंत जावन आसात, तांची सोद करपाक. तेणी म्हजेशी येवची गरज ना, पूण हांव तांचेशी वेता. देखून हांव केन्नाच एक सिंहासनाचेर, व्हडल्या कोदेलाचेर, व्हडले बसकेचेर बसून रावंक ना. हांव भोंवत रावलां. हांव राजा, म्हाका तकली वो रेस्ट घेवंक म्हाका एकूय स्वात ना. म्हणटा कोल्यांक आसात दोली, शेवण्यांक आसात गुंठेर, आपलें बिराड करूंक रातचे रावंक, पूण म्हाका हुंय तकली बागोवंक रावंक म्हाका स्वात ना. म्हणून स्वात ना, शिपाय नाय, सोल्दाद नाय, सेक्युरिटी ना, कांयच ना. तसलो राजा हांव, तसलो फुडारी हांव. जें म्हणलां आमी पयल्या वाचपान इस्रायल कितें म्हणटा, आदले तेंपार इस्रायल पर्जन यावेक आपलो खोर आनी स्ट्रॉंग आनी जबाबदारेचो राजा म्हणून घेतलो. आनीक बऱ्यांक ताणें बरें केलें, वायटांक ताणें पनिशमेंट दिलो. पूण इस्रायल प्रवादी म्हणटा आतांचे देवान राजा वेंचून काडल्यात ते न्हय आपस्वार्थना पासत, सेल्फीश जावपाक न्हय, आपल्याचेंच पळोवपाक न्हय, आपल्याचीच फामिलीचे नेपोटिजम वा आपल्याचेच गोच्यांक पळोवपाक न्हय, समाजाक सगल्यांक पळोवपाक. जे तुज्या किंगडमान कोण रावतात तांची सोद घेवपाक. देखून इस्रायल म्हणटा तांचे गाय पेकोवपाक, तांकां बरो चोरो दिवपाक. हांवें गायनूय गेलां जबापाक. तांकां बरो चोरो दिवपाक, तांकां बरे भाशेन वाटेर घालपाक, रस्त्यार घालपाक, बरे भाशेन तांचो सांबाळ करपाक, पेकोवणी दिवपाक, तांचे गाय वायट जालां, चुकल्यान कितें जालां तांकां आदार दिवन भोंवपाक. देखून असले राजा देवान उत्पन्न केले. आनी दुसऱ्या वचपान बागोवन पावलो फेसकारांक कोरीतकारांक बोन म्हणटा जेजू आयलो जेन्ना आख्खो संवसार आदाम येच्या पथकान वायटाक, जोगड्यांक, वराक घुस्पलोलो. जोण एकलो आपली ताकेत इस्त्र्यान हिम्मत दाखयतालो. तेन्ना देवान जेजूक धाडलो हे संवसाराचे आदाम वेचे दुस्पट जाल्ले पातक काबार करूंक, सोंपोवपाक, डिलीट करपाक. आदामे केल्लां तें पिड्यार करपाक. आनी पोत्तून देवान सांगलें जेजू वरवीं आपल्या पुता वरवीं आपूण नवें राज सुरू करतलो. आनी केलें सुरू जेजू. 2023 वर्सां जालीं. आनी देखून जेजू बागोवन पावलो म्हणटा जेजून आपल्या जिवनपणा वरवीं मरणाचो, पातकाचो, वायटाचो, देंवसाराच्या राजाचो नाश केलो. आनीक नवें राज, पवित्र सभा, नवें किंगडम आपूण राजा कसो घडून हाडलें. आनी हें राजापण आमकां आमच्या बावतिजमाच्या दिसाक सुरू जाता. जेन्ना आमी तकलेक तें तेल लावया दुसरें बावतिजमाच्या दिसाक, तेन्ना आमकां ह्यो 3 पदव्यो मेवतात. कॉमन प्रिस्टहूड, आमी यज्ञीक जाता रोजार करूंक दुसऱ्यांचेर. आमी प्रोफेट जाता,
देवाचें उतर घेवन दुसऱ्यांक परगटूंक दुसऱ्यांक एकठांय करूंक आमकां राजपण मेळटा जेजूच्या किंगडमाक वांटो मेळटा जेजू राजा आमचो राजा तेतूंत आमकां मेवता ते तेला वरवीं जे बावतिजमाच्या दिसाकतान जेजू आमचो राजा म्हूण आमी मानून घेता आनी त्या राजा काल आमी जियेता जायतें करून शिव वर्तमांत हांव म्हाका दिसता हांवें स्लो वाचलां तेजेवन फास्ट वाचूंक जाय आसलें कित्याक ते आमी सगलीं जाणात दोयाले कोन्ने त्यो दोतोन शिंगताल्यो ते देखून जेजू म्हणटा हांव येतलो आमी मिसार म्हणटा ते भाशेन एवरी डे जेजू मेलो जेजू जिवन जालो जेजू स्वर्गार चडलो आनी जेजू म्हणला पोतून येतलो फाटीं कोणें म्हाका फोन केला फादर खबर मरे जेजू येता म्हूण म्हाजी पोतून हांवें केल्यार काडीच ना खबर मरे फादर जेजू 20-25,000 उत्सवाच्या वर्साक जेजू येता म्हूण आंज बळयांक सगल्यांक घेवन आमकां सगल्यांक एकठांय करूंक आनी बरीं आसात तांकां व्हरपाक देवाच्या राज्यांत आनी बरीं नात तांकां सासणांक काबार करपाक हेंच वाचोवपाचें जेजू म्हणटा हांव येतलो म्हज्या आंज बोडव्यांक सगल्या लश्कराक सर्गींच्या घेवन आनी कुशीन काडटलो जसो बोकड्यांक आनी शेडयांक काडटात ते भाशेन म्हज्या रायटाक शेडयांक आनी लेफ्टाक दुसऱ्यांक बोकड्यांक आनी हांव पळयतलो कोणें म्हजी सेवा चाकरी केल्या म्हजे शिकोडे पडमेन चल्ल्यात ताका हांव म्हज्या राज्यांत वराद भितर काडटलो आय वील टेक दॅम एलॉंग विथ मी इन टू द किंगडम ऑफ हेवन फ्रॉम दीस किंगडम ऑफ अर्थ ऑफ द चर्च आनी जेजून सांगलें कशें जेन्ना तुमी म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानांक वळखो नासतना नोको आसतना तुमी बरें केलें उतरांनी कोदल्यांनी जावं जेवपाक दिलें पिवपाक दिलें न्हेसूंक दिलें बिराड दिलें दुयेंतीची खबर घेतली वो बोणकोनीन विजीट केलें आनी तांकां सांगात दिलो तुमी तें म्हाका केलें हे पासत तुमीच नोकत आसतलीं केन्ना केलें तें पूण तुमी केलां तें ल्हानांक म्हाका पावलें यात म्हज्या सांगाताक आनी दुसऱ्यांक म्हणटलो कुशीन काडलें ताका बरें ना हांव आयिल्लो तुमच्या दारार मारलें आनी तुमी म्हाका पिवंक दिवना जेवंक दिवना बिराड दिवना आनी हें दिवना तें करना खबर घेवंक ना कांय दिवना एक्सेट्रा जेजू म्हणटा उतरां म्हजे सोरसिलीं कोड सरून वसात हांवें व्हडल्यान म्हळवलें तें उतर वाचताना उगडास करपाक सगल्यांनी कोड सरून वसात कोड सरून वसात मिन्स इज अ डीप मिनींग म्हाका आनी पोत्तून पळयनाकात हांवूय तुमकां पोत्तून पळयना मेडचो ना आनी तुमकां हांव सासणांक विसरलो कोड सरून म्हजे सोरसिलीं वसात धांवडायलीं धाडूंक नात धांवडायलीं बेगीन वसात दोळे म्हाका वयलीं आमी केन्ना म्हणटा कोणसो राग येयल्यार तेणी अशें केलां तशें केलां ताका आनी बक्षुपाचें म्हजे तुका पयल्यारय म्हजे दोळे धांपता तूं हांव फाट करूंक वेता ते भाशेन जेजूनय म्हणलें त्या पासत आमी मागया जेजून सांगलां ते भाशेन आमी दुसऱ्यांक बरें करपाक दुसऱ्यांक सोदूंक आनी दुसऱ्यांक आदार दिवंक देखून बागेवन फ्रांसीस शावेरानूय तशेंच केलें सोदूंक येयलो हांव सांतांचे इगोर्जेंत आसलो तवशांचे म्हणटात थिंगा सगलो लोक हिंदू भाव पासून म्हणटात हिंगा आमचो बागेवन फ्रांसीस शावेर पुर्वजांक मेळून गेलो फुरीस बांदले दोतोन शिकयली तांकां क्रिस्तांव केली आनी भाशेन ताणें हुस्को धरून सोदूंक गेलो बागेवंत मादर ट्रिजा कालकाताची तिणेंनूय तशेंच केल्लें सांडलोल्यांक तांकां सोदूंक गेली आनी पासत तिच्या नांवान म्हणटात हांव केन्ना अमेरिकाक वेता तेन्ना म्हज्या लागीं लोक म्हणटा फादर इंडिया इज युअर गूड कंट्री तेन्ना हांवें सांगता वाय इंडिया इज गूड कंट्री फादर वी रिमेंबर 2 persons फ्रॉम इंडिया महात्मा गांधी एंड मदर ट्रेसा तिणें वावर केला तो आनी तिणें बरें केलां तें जायतें उलयता सोदून लोकांक आपण सोदून दुसऱ्यांक वचून देखून आमी मोगाच्या बाबरेंदो बागेवन फ्रांसका भाशेन आमी देख घेवया रावची न्हू आमकां कोण विचारून घेतलो वो सांगतलो वो म्हणटलो म्हूण पूण आमी सोदूंक या बागेवन फ्रांसका भाशेन जेजू भाशेन सोदूंक वेतालो रात आनी दीस हांव एक बी पासून विसरतालो आनी आपल्या शेडयांक सोदूंक वचून ताका
दाखयतालो वाट सोत आनी उसवाट ad maiorem dei gloriam एक सांत म्हणटा फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड आमी कितें कोत्ता तें आमकांच न्हय समाजाक पवित्र सभेक आनी सर्गीच्या राज्यांत वचपाक ad maiorem dei gloriam फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड आमेन. उभी राहूया आणि बरोबर सोत म्हणता म्हणूया सोत म्हणता देवा सोर पदवीदार बापा स्वर्गारान पृथ्वीच्या रोचणारा आणि जेजू क्रिस्ताच्या क्लेशता आमच्या तो पवित्र आत्म्यावर मी गौरव सांभाळलो आंकवार मर्येतान सोलमलो पोंस पिलार ताका ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ले मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तान जिवे आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करून घेतलो सोत मानता पवित्र कातोलीक पवित्र सभेक भोगतांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमीन. थोडीच मागणी आमी देवा मुखार घालुया पवित्र सभेची आनी आमचे आवंडे उस्के आसतले तेवूय ह्या प्रार्थनांत मिसोड करुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी यादनिकांनी आनी मोटवाशियांनी जेजू सारकेलो हुस्को सांडलोले सभे दवरूंक आनी तांच्या आदाराक तांणी पावूंक तशेंच क्रिस्ती पोरचेक असल्या वावरांत मार्गदर्शन दिवंक देवा लागीं मागुया. मागणी आयकून घे बापा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी समाजाच्या सांडलोल्यांक वेगवेगळे आदार स्किम्स तयार केल्यार पुरो म्हूण आनी त्यो तांचे मेरेन पावोशे कर म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या क्रिस्ती भावा भयणींनी सांडलोल्यांची सेवा सगळ्या धर्मीक चाली रितींचो फळ म्हूण ओळखून घेवंक आनी कोरण्यांनी तें दाखोवंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. पवित्र सभेंत सांडलोले सवे जायतो बरो वावर चलता. केरीत भाशेन समाजीक मळार कारितास गोवा, कावन्सील फॉर सोशल जस्टीस अँड पीस आनी डायसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी ह्या खात्यांचो वावर सुफळ कर म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. उत्सवीक वर्स 2025 पवित्र सभेच्या सगळ्या वांगड्यांचो बरवसो घोट करून उत्सवीक वर्साचो विशय बरवशाची यात्रेकारां हे मनात दवरून उत्सवीक वर्साची ओत्मीक तयारी समुदाय बांदून हाडूंक सगळ्या वांगड्यांक पवित्र सभेच्या जिवितांत वांटेली करूंक आनी जेजूच्या मिसावांत मिसळ करूं म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बापा तूं काकूच सर आनी घे दाखोवंक तुज्या पुताक तुवें धाडला. हो मोग आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा वरवीं आमी अणभवला. आमच्या जिवितांतल्यान आमी दुसऱ्यांक पावोवंक की मागणी आमी तुजेशी हाडल्या तांचेर आशिर्वाद घाल आनी आमचें जिवितूय आशिर्वादीत कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं
म्हज्या भाव भयणीदो म्हजें आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्रेच्या आदाबाक सर्वेस्कोर मारून घेवं. सोर्वेस्पर आमच्या दोयाळ बापा, पातकाचें बोगसणें जोडूंक सगल्या मनशांक तुजे वेंगेंत हाडूंक तुज्या पुताक ह्या संवसारांत आमची बोली जावंक तुवें धाडलोय. ती बोली आतां आमी तुका भेटोवता आनी तोच तुजो पूत सोमेस्त राष्ट्रांक मोगान आनीक शांतीन एकवटू म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. सोर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सोर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारान सासनाच्या देवा, सोर्व काडी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकलेच पुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माकून केलोय सासणीक यादनीक आमचो आनी एकलोच राय सोर्व रोचणेचो. शांतीची तो निर्मोळ बोली कुर्चाल ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशी मनशा कुडाची सोडवण सांपडली. सोगले रोचणेक आपल्या अधिकारा खाल हाडून एक सासनीक आनीक सर्वीक राज तुजे मोहिमेक ताणें वोंपून दिलें. राज स्वताचें आनी जिविताचें, राज नितीचें, मोगाचें आनीक सवस्कायेचें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गीच्या सोल दोलबारां सांगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरून तरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रोगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परी जेवण सातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवी आनी सासणीक खोराराचें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत
आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलीं हें म्हज्या उगडासाक कोरा. Bavartaco gut por gotuję. Ani zitle dieta, ditle pati, tu ujmowanie son, amin tu cię moron porgotał. बापा जेजूच्या मोरनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी को जिविताचो उंडो आनी की सोरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मेवर व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक आखे पृथ्वीचेर विसालोले तुजे पवित्र सोबेचो आनी आमचोय हांगासर एकठांय जाल्ल्या सगळ्यांचो उगडास कर. मागता सोदता ती आमकां फावो कर. आनी फ्रांसीस आमचे भाग्योन बापा, फिलीप आमच्या गवली बापा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान तेय आमच्या बाबा भयणाची, गोच्या मेलेल्यांची, पुर्गतोरींत आसलेल्यांची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकार मरे देवाची मेई सांगाती तिचो पती भाग्योन जुजेक, भाग्योन दोर दुतांनी सोर काळीन तुका मानवल्यांक त्या सगळ्या भक्तां बरोबर, भाग्योन फ्रांसीक शावेरा बरोबर सासणाच्या सुखांत एका दिसा आमकां सगळ्यांक वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोरवंडराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थना आमी सगळीं बरोबर म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायनीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान वतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरून दितांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान क्रिस्ताची शांती वांटा. देवाचे शेडे आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
हे जेजूक पळयात. आमकां तो धाडटा सांडलेल्यांक सोदूंक. आपणे सोद केली आनी आपले भाशेनूय आमी सोद करची. भायर येयल्लीं आसात तांकां, पयस घातलेलीं आसात तांकां, जेजूक ओळखोना तांकां आपली वाटीन आपली ओडोक दिवंक तो आमकां आपयता आनी हे पासत तो कुर्सार मेला. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सोगलीं सुभागी. काथोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांनीच कोमन्याव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. कोमन्याव शेवल्या उपरांत तुमी बसची. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बावतिज्म संस्कार घेतला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बावतिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Vor vi
आमचे दोळे आमी धापुया आनी ओगेपण सांबाळुया. काळजान शेवलेल्या जेजूचे आसने अनुभवुया आनी ताका दिनवासुया. सासनांक राजा कसो सर्वेस्पोर शिवासोणार बसला. सर्वेस्पोर आपले पोरजेक आशिर्वाद दितलो आनी शांती फावो करतलो. प्रार्थुया. सर्वेस्पोर आमच्या बापा, सोमी जेजू क्रिस्ता सोगटा सर्वांचो राजा म्हूण आमी कोडीत ओळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताचे दोबाजीक परबे दिसा कोमोर जिविताचे जेवण खाण आमी घेतलां. तें जिवीत सासनीक वैभवान स्वर्गिताच्या राज्यांत आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. एक घोडीगर मातशें बसुया. आमी खास भाशेन दिन वाचतां सगळे संस्थांक, फादर एक्टराक दिन वाचतां. ह्या समारंभांत आमकां वांटो घेवंक बरेपण फावो केलें देखून. जीं वाचपां केल्लीं सुरवातेचीं उतरां वाचपां बावडताची मागणी, फातिमा, सेंड्रा, जॉन, विन्सी ही आमच्या वारादाची भाव भयणां, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आमकां ह्या मिसांत वांटो घेवंक गायन मंडळ डेबी थंय तांचे फुडाकार, ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमकां हांगासर येवंकूय घडी मेवचें नासलें म्हाजो खूर फादर रॉनी आनी दुसरो आमी आपयल्लो आदाराक फादर रॉडनी कापुचीन, ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आयचो आख्खोच दिसभर आमकां खूब वावर आसलो थंय. दुसरे जे यादनीक आमचे येवंक जावंक ना, कित्याक आयतार आनी तांकां खूब वावर आसा थंयसर. तांकांय आमी हे मिसांत मागलां. आनी जी आमची पोरजां सगळीं रोमार कशीं घेवन आयिल्लीं आसा आमी, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी हें म्हणटा आसतना आमी एक उगडास करता. आमकां भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर म्हणत जाल्यार व्हडलो, तेच बरोबर आमचो गोंयचो पूत जुझेवाज, हे दोगांयकूय मनान दवरून जेजू तांणी कशे भाशेन सांडलेल्यांक पाटयलो आनी सांडलेल्यांक सोदले आनी सोडूंक ना तांकां. हे दोन आमकां विटनसीस, हे गोवाय, तांकां मनान दवरुया. आनी आमचो क्रिस्ती वावर समुदायांनी, आमच्या घरांत समुदायांनी हे दिसांनी जायते सुवातांनी शिबिरां चलतात, समुदाय इलेक्शनां जातात. हांकां सगल्यांक वांटो तेंको दिवया आनी तांचे खातीर मागुया. आनी बिस्माचें जें मन आसा सगळे कडेन समुदाय घडोवंक आनी एक वाटसूर पवित्र सभा आमी चलता, सिनेडल चर्च, हेय पासत मागुया. आनी आमचें हांगासान आमी मिसांतल्यान जिवीत भायर सरता, तें आमकां जेजूक मेळो पर्यंत हो आमचें कार्य मिसांव बावतूज दिल्लीं कशी आमी चालू दवरुया. उबी रावया. आयचे मिसाची भेट सोमरुमल्या फादर जानायरियो दाकोस्ता तशेंच देवाचे अवतार मोडलेल्या फादर लुर्दिनो हाका आमचे दिनवास, तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्यांक आमी दिनवासता. आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोयनाचो दुसरो दीस. दिसपोट्या मिसाचो वेळ 7:15, 8:30, 9:45, 11, तशेंच सांजेचे 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन. पापसाहेब फ्रांसिसान 2025 ह्या उत्सवीक वर्स म्हूण नेमला
आयज 3:30 वाजता आमी मिसा सोमरोमणीन ही पोरगोटणी करतल्यो. तशेंच येता त्या वर्साक भागिवन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेची दाखोवणी आमी करतल्यो. फुलां पेटोवंक व फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बसिलिकेच्या हेल्प डेस्कार व कंट्रोल रुमांत दिवंक जाता. कोणाक खंयच्याय दिसाक पयले 2 मिसांक म्हणल्यार 6 आनी 7:15 वाजता मिसाची वाचपां करची खुशी आसत जाल्यार तुमी बसिलिकेंत लिटर्जी टेबलार वचून मेळचे. कुमसारक तुमच्यान बसिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळचे 6 ते 11:30 वाजता आनी सांजेचे 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बसिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलोलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसलीय दुबावी वस्त तुमी पडयशात जाल्यार रोखडेंच पुलिशेक कळोवचें. तुमी भागिवन फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेचो उमाव घेवन भायर सरता थंय आमचे दियाक्न भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात दवरून मागणें करूंक जाता. 29 पिडेवंतांचो दीस, तर ह्या दिसा पिडेवंतांचे दिसभर मागणे आसतले. पवित्र कुर्साचे फेस्त फाल्यां 27 सोमाराक आमी सोमरुमतल्यो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. देवाचो आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागुयात आनी दर मागण्याक आमेन जबाब दिवचो. सोर पदवीदार देव कोणवडेन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सदांच दिवपी जाणवायची ओळख आनी दुसऱ्यांक सांडलेल्यांक सोदूंक तुमकां ओळख फावो करूं. बावार्थाचे शिकोवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या कोरण्यांनी थिरायेन वाडूं तुमकां कृपा दिवं. शांती समाधानाचे वाटेर सांडलेल्यांक सोदूंक तुमची पावलां सांबाळूं तोच मोगाड देव तुमकां आपणाशी चलोवन व्हरूं. आनी सौर पदवीदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवान तुमचे सोबे सदांच आसूं. वचून यात, सांडलेल्यांक सोडूंक जेजूच्या नांवान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. नोवेनाचे मागणे आमी सांगातान मोडुया. भागिवून फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काडीज सोगलेंच लासताले. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटू देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूम दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोंतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा परसत तुजे बरोबर जेजू पोरवी पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकाणटा. आमेन.